येवकार हांव शिवेंद्र तारी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. म्हापशें, मुरगांव, मडगांव, केपें आनी सांगे नगरपालिकेची 23 एप्रिलाक वेंचणूक. 26 तारखेर जातलो निकाल. राज्य वेंचणूक आयोगान केल्या घोशणा. देश आनी गोंयांतल्या कोरोना केशींचो आंकडो लागला वाडपाक. मार्गदर्शक तत्वांची अजूनय जायना सारकी अंमलबजावणी. बीच पार्ट्यांक मात आयला नेट. नगरपालिका वेंचणुकीची आचारसंहिता लागू जाल्ल्यान विधानसभेचे कामकाज 19 जुलय मेरेन केले तहकूब. 5 म्हयन्या खातीर 10,439.85 कोटी रुपया खर्चाच्या लेखा अनुदानाक घेतली मंजुरी. नागरी उड्डाण महासंचालनालयान कोरोना सेफ्टी प्रोटोकॉल अधिक खरसाणेन पाळपा खातीर उबारल्यात पावलां. मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिनाशिल्ल्यांचेर जातली कारवाय. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हापशें, मुरगांव, मडगांव, केपें आनी सांगे नगरपालिकेची वेंचणूक 23 एप्रिलाक जातली. 26 तारखेर निकाल जाहीर जातलो. राज्य वेंचणूक आयोगान घोशणा केल्या. 5 पालिका क्षेत्रांत आचारसंहिता लागू केल्या. दिवचलच्या कारापूर सरवण आनी साश्टी तालुक्यांतल्या वेळी ग्रामपंचायती खातीर पोटवेंचणूक जातली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचो मान राखून ह्या 5 नगरपालिकां खातीर नव्यान आरक्षण जाहीर केला. तशेंच वेंचणूक प्रक्रिया लेगीत नव्यान राबयतले अशें वेंचणूक आयुक्त व्ही.डब्ल्यू. रमणमूर्तीन सांगलें. जिल्लोधिकाऱ्याची वेंचणूक अधिकारी म्हणून नेमणूक केल्या. 2 एप्रिला सावन उमेदवारी अर्ज स्वीकारतले. 9 एप्रिलाक अर्जांची छाननी जातली. The Goa State Election Commission has notified that election process to Mormugoa, Margaon, Mapsa, Kepem and Sange municipal councils completed so far shall be null and void, which are being initiated from the acceptance of nominees to till date. As directed by the Supreme Court, the Department of Municipal Administration issued a fresh notification of reservation with respect to these 5 municipal councils, wide order number so and so, dated 15/3/2021, and a partial modification issued dated 22/3/21. The State Commission has now initiated the fresh election process for these 5 municipal council so far completed, so that it has to be completed same before 30th April as per the Supreme Court order. Ward-wise voter list of these municipal councils have been already displayed at the office of the respective ROs on 18/2/2021 onwards. These electoral rolls are displayed in the office of returning officers. District collectors are appointed as the municipal council election officers. 1 returning officer, 1 assistant returning officer is appointed by SES, State Election Commission, for each of these municipal council. General observer, expenditure observers are also appointed by SCC, 1 for each for municipal council. दिवचल तालुक्यातले कारापूर सरवण आणि साश्टीतले वेळी पंचायती खातीर पोटवेंचणूक जातली. All polling booths have been adequate minimum facility or have adequate minimum facility. Adequate police force will be deployed at government printing press during the printing of ballot papers, at polling booths during receiving and distribution of poll material, for guarding the strong room, and also during counting of votes. There are total 18 sensitive booths. Receipt of nomination, except on 2nd April 2021 being public holiday and 4th April being Sunday. The date is 31st March 2021, that is Wednesday, to 8th April 2021. The timings are 10 a.m. to 1 p.m. Okay. The scrutiny of nomination will be 9th April 2021. The timings are 10 a.m. onwards. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख.
गोंयच्या कोरोना केशींचो आंकडो 57,000 पावला. दिसपट्ट्या केशींचो आंकडोय बरोच वाडला. ताका लागून एक्टिव्ह केशींचो आलेखय चडिल्ल्याचे दिसून येता. सद्याक 1,400 एक्टिव्ह केशी आसात. सगळ्यांत चड कोरोना दुयेंतींची नोंद पणजे जाल्या. पणजेन आतां मेरेन 167, उपरांत मडगांवां 161, पर्वरे 130, कांदोळे 119 आनी फोंड्या 111 जाणांक कोरोनाचो बादिकार जाला. मुरगांव तालुको आनी मांगूर हिलाचेर कोरोनाचे दुयेंती सांपडल्या उपरांत दोनूय वाठार कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर केल्ले. लॉकडावना उपरांत आतां परतून कोरोना केशींचो आंकडो वाडपाक लागला. मुरगांव तालुक्यांत सद्याक 225 जाणांक कोरोनाचो बादिकार जाला. वास्को शार भलायकी केंद्रात 90, कासावलेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रात 63 जाल्यार कुठ्ठाळी भलायकी केंद्रात 72 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. चिखलेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलाचो वैजकी अधिकारी दोतोर अनिल हुमरसकारान हे विशीं अदीक म्हायती दिली. एक्चुली गरमेचे दीस आनी आमकांय एक्चुली इतली अपेक्षा नासली की केसीस वाडटले अशें, पण अशें दिसून येता की लोकांनी सावधानी बाळगपाचें मातशें ढील सोडलेलें आसा आनी जे कॉम्प्लेसंट जाल्ले आसा आनी मेळावे ते लोकांचे वाडलेले आसा, गॅदरिंग्स म्हणून सेलिब्रेशन्स म्हणून त्या खातीर ह्यो केसी वाडलेले आनी थोडे लोक आतां अशें दिसून येयलें की मास्क सुद्दां वापरपाचें कमी केलेलें आसा. मार्च म्हयन्यान आमचे टोटल 2055 टेस्ट जाल्ले आसा काल पर्यंत आनी तातूंत 128 जाण पॉझिटीव मेळिल्ले आसा. 2-3 दीस अशें आसा की आमकां खूब लोक पॉझिटीव येयल्ले आसा एका दिसा. जशें मार्च 22 15 जाल्ले, मार्च 23 10 जाण एकदम पॉझिटीव जाल्ले, 27 तारखेर 10 जाण पॉझिटीव जाले. मागीर फिगर्स 1, 2, 5, 6, 8 अशें आसा. टोटल पॉझिटिव्हिटी पळोवपाक गेल्यार 6% सध्या आसा. भारतात फाटल्या 24 वरांत 56,211 जाणांक कोरोनाचो बादिकार जाला. सेगीत 20व्या दिसा कोरोना दुयेंतींचो आंकडो वाडिल्ल्याचे दिसून आयला. भारतांतल्या कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 1.20 कोटींचेर पावलो. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो वाडून 5.40 लाखांचेर पावला. 1.62 लाख जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयला. कोरोनान खास्तिको काडपाक लायिल्ली भारतांतली 5 राज्यां. महाराष्ट्र हे वळेरेंत पयले सुवातेर आसा. उपरांत कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरळ, तमिळनाडू आनी छत्तीसगडाचो नंबर लागता. महाराष्ट्रात फाटल्या 24 वरांत 31,643 जाणांक कोरोनाचो बादिकार जाला. पंजाबात 2,868, गुजरातात 2,252 आनी मध्य प्रदेशात 2,323 जाणांक कोरोनाचो बादिकार जाला. आमचे जो कल्चरल आयडेंटिटी एक आसा, वन ऑफ द मेनी कल्चरल आयडेंटिटी, एक तो शिगमो फेस्टिवल, ताजेर ताणें सेक्शन 144 लागू केलें. दॅट हॅज गॉट एन अल्टेरियर मोटीव. म्हळ्यार तूं सेक्शन 144 कासिनोचेर लायना, बीच पार्टीचेर लायना, ड्रग पार्टीचेर लायना. हातून दाखयता की यू आर कंट्रोल बाय क्रोनी कॅपिटलिस्ट एंड वी डिमांड चीफ मिनिस्टर टू रिजायन. ही इज नॉट फिट टू बी द चीफ मिनिस्टर. एक दोतोर जावन तो तर एप्रिशिएट करिना की एक डेंजरस सिट्युएशन कोविड जाल्लें आसा. वी आर व्हेरी सॉरी. डॉक्टर प्रमोद सावंत, प्लीज रिजायन एंड सेव गोवा फ्रॉम युअर मिसरूल. गोवा 365 खातीर चिखलेच्यान हिरू महाले. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नगरपालिका वेंचणुकेची आचारसंहिता लागू जाल्ल्यान विधानसभेचें कामकाज 19 जुलय मेरेन तहकूब केलें. 5 म्हयन्यां खातीर 10,439.85 कोटी रुपया खर्चाच्या लेखा अनुदानाक मंजुरी घेतल्या. प्रस्न फुडें धुकलपा वेल्यान विरोधकांनी विधानसभेत बोवाळ घातिल्ल्यान प्रस्नोत्तराचो प्रहर जावपाक शकलो ना. मंगळारा विधानसभेच्या कामकाजाक सुरवात जाली तेन्ना उदका स्रोत मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीज आनी उद्देग मंत्री विश्वजितान म्हादय आनी कोळशावेल्यो त्यांच्यो जापो फुडें धुकलपाची मागणी केली. पूण जापो आदींच दिल्ल्यान प्रस्न फुडें धुकलपाक जायना अशें म्हणून विजय सरदेसाय आनी अपक्ष आमदार रोहन खंवटेन बोवाळ घातलो. कोळसो खणीचे बाबतींत 1,000 कोटी रुपयांचो घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप करीत विजय आनी रोहनान सभापती म्हऱ्यान धांव मारली. ताका लागून सभापतीन कामकाज तहकूब केलें. रिप्लाय दिवन पोस्टपोन कित्याक स्पीकर सर? 1B रिप्लाय दिवन पोस्टपोन करपाची कितें गरज म्हाका कळपाक जाय. रिप्लाय दिवना तुवें, तूं पोस्टपोन मागता बरें आसा. रिप्लाय दिला तुवें. अंडर वॉट सर्कमस्टेंसीस, इन वीच क्लॉज यू आर आस्किंग मी टू. कोलगेट स्कॅम, आतां आनी एक स्कॅम. I seek the postponement because I need to collect lot of information due to the latest development in the case of Madhav
Speaker sir. Therefore, I need to compile more information and I have to give the correct reply to the House. Then with the reply which you have, म्हाका एक कळपा जाय स्पीकर सर, जी रिप्लाय आज दिल्या टू द हाऊस, इज इट अ रॉंग रिप्लाय? He can't just come, उठलो सुटलो postponement जायना. Go to the ना 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 तशें जायना स्पीकर सर. What is he trying to hide? full right to postpone. स्पीकर सर हे कोळशान कितें आहा? कसलो पोटलो तो राखूंक सोदता. कोल ब्लॉक हाचेर आमी प्रश्न मांडलो. ताणें उत्तरूच दिवंक जाय नाशिल्लें, शिवाय पोस्टपोन मागता म्हणून. Given reply and now he says that he wants to postpone. अशें कितें आसा त्या कोल गेट स्कॅमान? Question shall be replied on the date on which it is listed. If the information required by the member is not available, the minister shall state the position accordingly. Speaker may allow further time and he may under the circumstances deem proper fix a date for the answer, not beyond the sitting of the house. तो म्हणटा next session कळयला कितें बेस तुमचें हें? If the minister is of the opinion that the information required by a member cannot be given in public interest, he will What say is no. the What is the public interest? What is the public interest? What is the public Because interest? कोल ब्लॉक वो public interest. सर 1000 कोटीचे स्कॅम आहे. 1000 वयर. सर 37.9 million tons coal. ताजेर 163 crores performance guarantee आहा फकत. आमचो चार्ज आसा स्पीकर सर, तुम्ही एमडीओ फायनलाइज केलो, आता करता फॉर्मॅलिटी. तुम्ही आता गिराईक सोदता गिराईक. कन्सल्टंट घेतला आणि कन्सल्टंट बाजारात भोंवता गिराईक सोदपाक. आणि जो कन्सल्टंटाचेर ईडी केसी आसा, जो कन्सल्टंट ब्लॅक लिस्ट आसा, त्या कन्सल्टंटाक तुम्ही नॉमिनेट करतात. स्पीकर सर क्वेश्चन आमच्या आहा. स्पीकर सर Member दिगंबर कामत कशें 3. मेंबरची प्रिव्हिलेज स्पीकर सर मेंबरची प्रिव्हिलेज. Of the agenda up to 12:30 p.m. विधानसभा चालू असताना सभागृहाचे कामकाज 19 जुलै मेरेन तहकूब करता अशें सभापती राजेश पाटणेकरान सांगले. कामकाज सल्लोगार समितीन हे विशीं निर्णय घेतिल्ल्याचे ताचें म्हणणें. The remainder of the business of the day shall be taken up on 19 July 2021. I now adjourn the House till Monday, the 19th of July 2021 at 11:30 a.m. गव्हर्मेंटान कारण सांगा की इट इज बिकॉज ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन फोर्स. आनी आमी तेन्ना डिमांड केल्लें BSc कडेन. आमी खरें डिमांड केल्लें ना न्ही. आनी एक रिजन दिला ताणें प्रिवेलिंग सर्कमस्टान्सीस. प्रिवेलिंग सर्कमस्टान्सीस म्हळ्यार कूड बी एनीथींग इन्क्लुडींग द पॅन्डेमीक. आतां एडजर्नमेंट जाला आसा तसोच बिझनेस फुडें व्हेला. बट वी डोंट नो वॉट इज द इंटेन्शन ऑफ दीस गव्हर्मेंट. गोवा 365 खातीर सचिवालयातल्यान समीप नार्वेकार आणि संदीप कामोलकार. कांय विमानतळाचेर प्रवाशी गरजेची जतनाय घेनात, मार्गदर्शक तत्वांक लेगीत पाळो दिनात. ताका लागून नागरी उड्डाण महासंचालनालयान कोरोना सेफ्टी प्रोटोकॉल अधीक खरसाणेन पाळपा खातीर पावलां उबारल्यात. मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिनाशिल्ल्यांचेर दंडात्मक कारवाय करपाची सुचोवणी नियामक संस्थेन दिल्या. कोरोना केशींचो आंकडो विचारात घेवन नागरी उड्डाण महासंचालनालयान कोरोना नियंत्रणा खातीर नवीन नेम घालून दिल्यात. प्रवाशांनी विमानात मास्क घालूंक ना वा कोरोना मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवंक ना जाल्यार तांकां विमानांतल्यान देंवयतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. मडगांवच्या होलसेल नुस्त्या मार्केटा वेल्यान परतून एक फावट बोवाळ पडला. भ्रष्टाचार आनी जतनाय घेवपाचे बाबतीत आडनदर जाल्ल्याचो आरोप करीत गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय म्हणटा आपल्या पक्षाचे सरकार आयल्या उपरांत हे मार्केट बेतला शिफ्ट करतलो खंय. दुसरे वटेन नुस्त्यावयल्या फॉर्मेलिनाचो कोफुसांव अजूनय चालूच आसा. ह्या नदी वेवस्थापनाच्या उणावाक लागून SGPDA नुस्तें मार्केट बातम्यांचो विशय जावन राविल्ले. SGPDA बसकेन विजय नेमान कंत्राटदाराचेर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतलो. तशेंच बाजारात नुस्तें घेवन येवपी गाडयांक कडल्यान वसूल जावपी शुल्कावयल्यानय बोवाळ पडलेलो. हे होलसेल मार्केट म्हणटा तें एक खर्च अनमाड्यार. थंय कोण पयशे करता कोण कितें करता कोणाक खबर. सरकारान बी जर आमी आयले जाल्यार वी वील सिरियसली कन्सिडरिंग स्टॉपिंग द होलसेल मार्केट होली. आमकां तें नाकाच. लेट इट बी टेकन टू द बेतूल खंय धोको आहा थंय व्हरून. हांगा आमी IT हब करूंक शकता वेर locals will get employment, locals will not have to take stench and will not have to take charges of corruption and extortion. So, हे wholesale market उत्पन्न करता अशें आमकां दिसता.
नाका फातोड्राक नाका, माडेरांकूय नाका. माडेरांक फक्त घाणीचो वास येता आनी कोणाक कांय मेळना. थोडे कोण तरी त्या एक्स्टॉर्शनाचेर सर्वायव जाता. नुस्त्यामध्ये फॉर्मलिन आशिल्ल्याची वावडी पातळावन लोकांमदी भिरांत निर्माण केल्ल्याचो आरोप करीत होलसेल नुस्त्या मार्केट संघटनेन कंत्राटदारा आड पुलिशेंत कागाळ नोंदयल्या. फॉर्मलिनीचेर रोवपाक लागलो. फॉर्मलिनीचेर पळय, फॉर्मलिनीचेर जे गोंय सरकारान काम केलां, हांव आमचे मुख्यमंत्रीक आनी आमचे हेल्थ मिनिस्टराक आमचे एसोसिएशनांतल्यान काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तेणें बरें एक्शन घेवन गेटीर जावं दी, मार्केटांत जावं दी, प्रत्येक पाटी प्रत्येक गाडीचे हेल्थ चॅकअप करून नुस्तें FDA चॅक करून आमचे कडेन प्रत्येक गाडीचे आमचे कडेन सर्टिफिकेट आसात. कोविडा खातीर आख्खे लोकांक कितले त्रास जाल्ले आसा, लोक भिवून आसा, आपल्या जिवाची काळजी घेता, आपल्याक फाल्यां कितें जातलें. तेजे मदीं हो फॉर्मलिनाचो इशू घेवन येतात. तो फॉर्मलिन इशूच ना जाल्यार तेजेर रिक्वेस्ट करून आमी अंडर कितें तरी एक पब्लीक प्रिवेंशना कितें तरी हेजे भितर PIक आमी एक कंप्लेंट केली आसा. तुमी इमिडिएटली ताका अरेस्ट करचें म्हणून. कित्याक जे भाशेन तो आमच्या मार्केटान एक्स्टॉर्शन करून पयशे घेता, तेजे मागीर तो हे फॉर्मलिनाचो इशू घेवन लोकां मदीं एक भिरांत फियर हाडपाक सोदता. तेजेर आमी आज एक कंप्लेंट बरोवन दिल्ली आसा. तुमी इमिडिएटली तेजेर एक्शन घेवपाचें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसावा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. शिगम्याच्या धोलार बडी पडल्या. पारंपारीक पद्दतीन चलत आयिल्लो शिगमो गोंयान व्हडा उमेदीन मनयतात. रोमटामेळ आनी सांस्कृतीक कार्यावळीक लागून गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत सद्याक उमेदीचें वातावरण आसा. पळयात आशवे मांद्रेची होळी आनी धोलाच्या तालार तरणाट्यांनी केल्लो नाच. वेळसाव स्पोर्ट्स क्लबान चर्चिल ब्रदर्साक 2-2 गोलान बरोबरीन आडायलो. गोवा प्रो लिगांतली ही मॅच म्हापशेच्या दुळ्या स्टेडियमाचेर रंगली. In the Selwell Goa Professional League. The game on its way with Velsau starting proceedings from right to left. Kane Fernandez looked quite in an offside position. However, we'll get back to that. This is Brian Mascarenas! And he has scored. We know he's got a brilliant left foot. Valito with some space there, maintaining that shape. Velsau. It's a Schubert shot. And that should be a goal. And that is disastrous. But up against Kluzna. Schubert's ball in is not a bad one. And that is the second goal. This ball is lingering and that's a chance! That is an absolutely stunning goal from Ronald Azevedo! The scoreline reads Velsau Sports and Cultural Club 2, Churchill Brothers Sports Club 2. What an important point that is for Velsau. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत पावसाचो शिवर पडलो. अशें आसलें तरी उत्तर आनी दक्षिण गोंयचें तापमान सामान्यच आशिल्लें. मुरगांवां सगळ्यांत चड 34.2 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या तापमानात व्हडलोसो फरक दिसून आयलो ना. पणजेन सगळ्यात उणें 27.7 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो.
ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.